गुड मॉर्निंग गायज. आता आम्ही इस्कला वचपा भायर सरलें. आतां आमी इस्कला वयताय आनी मागीर दाखयता तुमकां. मागीर आज वेदर केसो आसा. आज वेदर आहा बरो, म्हळ्यार आतां पयलीं सद्या 5 डिग्री आहा, मागीर 15 जावपा आहा. सो या मागीर मेळटा तुमकां. इतलें आतां आमी वयताय. आज थोडीशीं भुरगीं आहाय अशीं इस्कला एका कॉलेजी वचपा रावताय आनी मुखार आमगेलो गार्बेज ट्रक वयता. तो आज गार्बेज कलेक्ट करता ऑद एरियांनी. अचय गार्बेज ट्रक. सो तितून ते सोमतें हें जाता, सोमतो तेजो तो गार्बेज सोमतो पिठो तेमी तितून हें जाता न्ही. सो चोय तितून क्लीन आहा तेचोय. आतां वयता मग आमकां एशको वास बी कांय ना तेशको चिकला असो बी. आनी दुसरे कडेन म्हणजे हिंगा आतां इतलो क्लीन तो की आतां वयता सायडीनच्यान आमकां एशको तेशको वास बी कांय ना. चोय तुमकां दाखयता तेंची मेशिनरीचो कितको आहा तेचो भितर. दिश्टी पडटा तुमकां. एक आतां पेपर आसता कडेन तो आनी एक आतां फूड दिसत म्हाका तो खबर ना. मिक्स जाल्यार बी खबर ना म्हाका. आज हेका चोय आमी गार्बेज ट्रकाक चोय हे आतां बाराबो बीन घाताय ते ती व्हडली बीन आसताय ती बाराबो तितून भितर घालप आनी ते सोमतें वयर वयता. ते हातीन बातीन आनी काडूं नाका ते बिना भितर. आतां बीन घालून काडपा नाका तेंकां. डायरेक्ट बीन तितून घायली हितू एक आनी हिंग 2 घालपा मेळटा आनी हितू व्हडलें घालपा मेळटा. हे आतां सो आमकां गो म्हणून सिग्नल पडला. आतां वयताय. इचय वयताय सगळीं भुरगीं इस्कला वयताय. हिंगा आ केल्विन हें हा हाय सेकंडरी ती हाय स्कूल आ केल्विन हा. आनी मागीर आमगे थिंगा नेक्स्ट सेंट जोसेफ स्कूल हिंगा केल्विन हा. ही गेट आ केल्विनाची. तेंगे सामकें टायम आतां तेंगे तो एक सर आहा तो थिंगा दिश्टी पडटा जाल्यार खबर ना. तो मागीर एशको टायम जालो म्हणटरी सारको हाट करून रावता आनी नंबर्स म्हणटा 10 नंबर्स. कोण येवं लेट येवं येनाका. तो आपले नंबर जालो म्हणटरी बंद करता गेट. मागीर हाटलें ते तेंकां लेट म्हणचे तेगे हाफ एबसंट पडटा. सो तेगे मागीर एटेंडन्साचेर मागीर हें बसोता माल बसोता. थंय आमगे रेड बॅगान येता ती सगळीं सेंट जोसेफांतलीं. म्हणजे 8:45 म्हणल्यार स्कूल स्टार्ट जाता. सो आतां जालो हा टायम 8:23. आमकां रेड सिग्नल पडा सो आमी रावलें. आतां आमी रावताय ग्रीन सिग्नल जालें म्हणटरी आमी मुखार वयतलीं. आनी ऑरेंज पडलें आतां ग्रीन. इट्स आमगे चर्च. आतां आमी थिंग पार्क करूं वयताय. सो सगळीं भुरगीं वयताय. सगळीं पयलीं वयताय आनी मागीर घेवपा वयताय सगळीं थिंगा. हे सगळे चर्चीचे पार्ट्स हे सगळे. आतां आमी पार्क करताय. सो हांव तुमकां मागीर मेळटा. इतले आतां आमी भाजी घेवपा वयताय फ्रुटी फ्रेशा. ही सगळीं शॉप आतां बंद आहाय. मागीर ओपन जातलीं कित्याक आजून 9 जालो न्हय. सगळीं 9 o'clock ओपन जाताय. ताका आमगे आतां गोंयचो वार लागला. सो हिंगा गुजराती आमगे गोंयचे भाशेन न्हू. गोंय आमगे 6 वरांचे ओपन करताय ते. हिंग ते 9 वरांचे ओपन करताय.
हिंगा सगळो गोवन लोक जालो हा न्हू, सो तेंकाय बी आमगे गोंयच व्हर लागलो आतां. हें च्या बरी मेळटा. आनी हिंगा लायब्ररी येवदांतली हा फॅमिली हाय रोडाची. आनी एक हा ब्रँटा, ती चड व्हडली हा. आतां आमी वयताय फ्रुटी फ्रेश हा. हिंगा सगळे भाशे भाजी मेळटा. आनी थिंग चोयल्या दिसता की आमी मडगांव बाजाराक वय आहा अशी मडगांव बाजारा अशी, कित्याक थिंग सगळे भाशे आहा, तुका जाय ती भाजी थिंग आसतली. हेच हिंग आमगे हे मेळटाय घागरा चोली, शरारा सगळे आहाय हेच हिंगा. हेच फ्रुटी फ्रेश. आतां आमी थिंग वयतली फ्रुटी फ्रेशा. हिंग सगळें तेगे हे हा रोपा स्टोर आहाय. सो आतां आमी फ्रुटी फ्रेशा वयताय शॉपिंग करपा, भाजी घेवपा. आतां तेणें आमकां ड्रॉप केला आनी आतां आमी वयताय फ्रुटी फ्रेशा. मेथी 2 for 180 मेथी. केळी हाय, जसं तोन्नी अशी केळी हाय फ्राय करपाची. बिटर गॉड मेळ्ळे, बिटर गॉड गो ते ना, हा सॉरी बिटर गॉड ना ते तुराई. बटाटे हाय, आले आज कुसलो हाय अशे लिंबू येल्लो ते बरे हाय. हे आज कोंको दूध घेता नुसता बरे हाय गो. आज मगे फ्रेंड कोंको दूध कोतले ते तेगे गोवा लायक थंय कोंको दूध खावपाक. हेच हार्सांतल्यान दिसता इम्पॉर्टंट. आज बरी ना अशी भाजी घायल्ली ना मिस्तेनी, कित्याक आमी बेगीन येयले आहात म्हाका चड. तोर हाय इचय गोंठां कितें कोती गोंठ अशें मातशें चिपताय अशें मातशें बरी हाय अशी 2 पावणाची. आतां म्हगे फ्रेंड हें घेतले आनी बरें सांसवां कोतो खंय आनी आमकांय दिल्या पुरो. एक चोय गो बरें हाय जाल्यार हांव एक घेता. एप्पल हाय, लागून एक घाल म्हाका. किती गेल त्याचे लेडी फिंगर हा. पॅकेट कोण दिलो हाय, पॅकेट केला हाय ते 2 पावणाची. आनी तुका मेकडी हाय जाल्यार मेकडी बी मेळटाय. चोय ही भाजी बरी हाय चोय. ते म्हाका करेला मेळे. ड्रम स्टिक हाय गो, बऱ्यो ड्रम स्टिक हाय. ड्रम स्टिक हाय गो फातिमा. सो आमकां मेळ्ळे बरेशे ड्रम स्टिक. ते ड्रम स्टिक आसलेल्यो त्यो घेयले आमी. आनी आमगे येयली थिंगाची गोंठां आनी चे फ्रुट्स हा, वेजिटेबल्स हा, ड्रॅगन फ्रूट, ग्रेप्स. गार्लिक एक घेया. गार्लिक जाय आसलो म्हाका, सो हांव एक घेता गार्लिक. हिंगाय बी लिंबू हाय, ते पॅकेटां हाय ते बरे नाय, हे मेकडे हाय ते बरे हाय. हांवें असं हें घेयला बिटर गॉड घेयले. एक म्हणटाय बिटर गॉड, करेला,
ड्रम स्टिक आणि याचे हो गेला बरं ना किती रे एक कसलं हा असं आणि ते गोंटेश गेले आणि लसण गेल्या आणि म्हाका आतां चिलीज जायो तितून हें हाय पियाव हाय पैर हाय स्ट्रॉबेरी पैर मैं गोंय सुगडा आसलो स्ट्रॉबेरी मोठे पैरांचे 7 पावणा 4 किवीज हाय किवीज नाका म्हाका भेंडे हाय भेंडे पयलीं सद्या नाका येशे म्हाका काली पयर हायला भेंडे क्लस्टर बीन नाका म्हाका जायो म्हाका चिलीज जायो ह्योच हाय चिलीज दाखयता झूम करून दाखयता ह्यो इंडियन चिलीज हाय ना कोणाच्यो म्हाका त्यो नाका हांव दुसरी दाखयता म्हाका दुसरी घेता आवागाडोस त्यो घेना ही थिंग येता भितर हेचे पिकल हा हिंगा कसो पिकल होल मँगो रेड चिली गार्लिक चटनी हल्दी पिकल इट्से ही कसो हल्दी टेस्ट जाता म्हाका कोण होय कोण गो ते ओडते ना भितर या भितर सगळा मसाला हा आमगे हें गंजन लेमन ग्रास मोरिंगा सगळा मसाला भाजी आहे कशाती ड्रम स्टिक है 8 पावणा किलो ये चिलीज है गो त्यो आज बऱ्यो ना अश्यो मोठे हाय चिलीज ते इंडियन कैट हाँ कौन ऐसे कौन इंडियन कैट है से इंडियन कैट ते इंडियन कैट बेस्ट हेंगा ते कोड सत मग तेंगेलो कैट सगळे हा ते पाकिस्तानी कैट आणि इंडियन कैट हा मग ना कैट उडायच्या वाजता तेंगे कोड तो कितरी ग्रीन पीस न्हू त्यो कोण हाताय त्यो आमगे हाताय ती इसकला ऐसो जाय म्हणटा आमगेले ते बिकणं हाय दिल्लीकारां गेली ते सगळे मसालास TRSचे MDH चिलीज यो म्हाका बरें लागते यो आमी मातशें तीख आसता सो आमी ह्यो वाटाय चडश्यो बर्ड आय चिली हे जॅलपिनोच्यो लॉंग चिलीज हे इंडियन हे पेर हाय आंबे हायचे आनी हेचे चिकू हे आमगे हाटल्या मात अशें हाताले गो हे सगळे हे हाताले पाके हाय कितें हाय ते बॉटल मँगोज आनी रॉ मँगोजूय हाय याचे टाटा मसाला हाय सगळे सांबार मसाला पाव भाजी मसाला मागीर याचे आमगे बिकणां आनी ओके फ्रेंड्स आतां हांव भाजी घेता आनी ही सगळी गेली भाजी आनी आतां हांव चिलीज घेता याचे हिंगचे पोमोग्रेनेट्स हाय मागीर हें कितें तें म्हाका खबर ना आनी ड्राय ओलोड आहाचे थिंगा आनी मँगोज हायचे शी बरें हाय कास्ता हाय सामके मँगोज आनी हिंगसा वास बरो येता सामको चड वास बरो येता 16 पावणा kg तो आनी तो वयर आंबे हाय ते 2.5 पावणा एक आंबो 250 पावणाचो एक आंबो हेचे जिते ओळोद मागीर आंबे चमेचे आमला हाय
मागीर ए सायडीन तुका मेळटले ऑनियन्स बटाट पिंक बटाटो मागीर शुगर केन हाय आनी वायट पियाव मागीर सगळी डेरी प्रोडक्ट्सूय बीन हाय सो हिंगा पापड वापड सगळे मेळटाय चंय पापड मागीर सगळे भाशेची गार्लीक आनी चंय इंस्टंट फूडूय बी मेळटा इंस्टंट फूड लायक फोव उदक घालून ते रोखडे फोव आतां तसो बी मागीर ब्रेड हाय मागीर चंय आयस्क्रीम्स ह्यो आयस्क्रीम आनी मागीर समरा म्हणल्यार सामक्यो काबां आताय कुल्फी टायप त्यो कुल्फी अमूल आमगे अमूल कुल्फी तेसो हाय सगल्यो अमूल न्हू त्यो म्हणजे डिफरंट ब्रँड तो चंय कुल्फी मागीर परंपरीक स्पायसी पराठा चंय एक असो स्पायसी पराठा हूंय म्हाका पयलीं परंपरी दिसल्यो पयस रावन आनी हांव हॅप्पी जालें परंपरी म्हूण पूण परंपरी न्हू बट स्पायसी पराठास केसोले चंय हिंग हाय चंय सो फ्रेंड्स हिंग सगळे भाशेचे आमगेले इंडियन सगल्यो वस्तू हिंग मेळटाय बट हिंगा रेट मातशे आमचे गोंयच्यो रेटी परस डबल रेट आसता सो चंय पॅराशूट बी सगळें आहा हिंगा मागीर चंय टी सगळे भाशे चाव आनी मसाला टी मागीर तुगे तेल डाबर आमला डाबर लाल मागीर हेअर कलर कोकोनट मिल्क मागीर चंय तुगे चुडा हिंग जैमीन कंपनीचो मेळटा सगळो चुडा आनी दुसरे भाशेचोय बीन आहा मागीर तुगेले सगळें मकाने बिस्किट्स रस्क केक रस्क हें सगळें हिंग मेळटा इवन सम टायप ऑफ ज्यूस देखून मेळटा हिंगा पतंजली आमगे मेळटा ते भाशेन हिंगाय बी मेळटाय बट नॉट पतंजली आमगे शॉपिंग जालें आतां हांव वयता हें चंय हांव दिश्टी पडटा पायसली आतां वयताय आज वेदर आहा असो मातशें मागीर बरो आहा वेदर सकाळीं मातशें थंडाय आहा हें तें कितको वता बगीचे घान ओके आतां आमी वयताय आतां आमी शॉपिंग केलें चंय आनी कोण येता हाडलें सो हांव आतां थिंग क्रॉसींग कोतली मुका आनी वयताय सो फ्रेंड्स हांव आजचो व्हिडिओ हिंगसर एंड कोता मुगे व्हिडिओ तुमकां लायक जालो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय सबस्क्रायब कराय आनी कमेंट करपा विसरो नाकाय बाय गायज